नमस्कार. दनपारच्या खबरान अपर्णा बडीकराचो येवकार. खबरो विस्तारान. एनडीएन उपराष्ट्रपती पदा खातीर उमेदवार जाहीर केलो. महाराष्ट्राचो राज्यपाल CP राधाकृष्णन एनडीएचो उमेदवार. एनडीएच्या हेर वांगड्यांचो निर्णयाक तेंको तो मूळ तामिळनाडूचो. ताणें तामिळनाडूचो प्रदेशाध्यक्ष म्हणून जबाबदारी सांबाळ्ळ्या. तो RSSचो स्वयंसेवक. फुडल्या वर्सा सावन नीट JEE परीक्षेचे अर्ज आनी मार्गदर्शना खातीर तांत्रीक शिक्षण संचालनालयान स्वतंत्र विभाग सुरू करता. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची घोषणा. सांखळे जाल्ले करियर गायडन्स कार्यशाळेच्या उक्तावणा वेळार तो उलयतालो. स्पर्धा परीक्षकांची भुरग्यां जागृताय करप गरजेचे म्हूण मुख्यमंत्री उलयला. तुमकां जर आत्ता करियर ऑप्शन चूज करतले आसत जाल्यार JEE आनी नीट आन्सर करप इज कंपल्सरी फॉर द 12th स्टँडर्ड. आपूण कितें करतलो एकदां डिसायड जायना आसत जाल्यार मागीर डिसायड करात. मागीर परत पश्चाताप जावं नाका, अरे हांवें नीट आन्सर केली ना म्हणून म्हाका आतां नर्सिंगाक एडमिशन मेळना, म्हाका B.Pharmaक मेळना म्हणून. नेक्स्ट टायम फ्रॉम द नेक्स्ट इयर ऑनवर्ड्स हांव सेल ओपन करपाचो आसा विथ द डायरेक्टर ऑफ द टेक्निकल एड्युकेशन ओनली टू गायड फॉर द JEE एंड नीट हाव टू एप्लाय. हांवें पळयलें हे फावटी खूब जाण जे आसा ते ऑल इंडिया मेरिटाचेर एप्लायच करिना आनी सगळे सीट आहा तशे भायर वता. चडांत चड सीट गोंयांतल्या भुरग्यांक मेळचे. EWS इज अनादर वन कॅटेगरी. दोज आर इन द जनरल कॅटेगरी हॅविंग द इकॉनॉमिकल विकर सेक्शन दे कॅन एप्लाय फॉर द EWS कॅटेगरी. बरेचशे फावटी मागीर आमी पळयता की तेजी एडवांटेज आनी कोण तरी घेता. ती आमच्या जनरल कॅटेगरींतल्या इकॉनॉमिकल विकर सेक्शन आशिल्ल्या भुरग्यांक मेळपाक जाय म्हणून हांव मुद्दामून त्या खातीर परत एकदां तुमकां सांगता, दीस इज द रायट टायम. आत्तां करियर समजून घेयात, आपल्याक कितें करपाक जाय तें, आनी फक्त एक गजाल लक्षांत घेयात, देर इज ओनली नॉट अ डॉक्टर, इंजिनियर, प्रोफेसर इतकेच न्ही, तर आतां पासून म्हाजें तर म्हणणें आसा की आमी GPSC आनी UPSCची तयारी जस्ट आतां पासूनच आफ्टर 12th ठरोवपाक जाय. गांवांत येवपी मेगा प्रकल्पाचेर आळाबंद हाडपी धोरण तयार करपी पर्रा पंचायत गोंयांत पयली. बिल्डिंगे खातीर 9 मीटर उंचायेचें कॅपिंग घाला. पंचायतीच्या मान्यताये बेगर झोन बदल करूंक मेळचे ना. मल्टीनिवासी प्रकल्पाचेर बंदी. हेरिटेज स्ट्रक्चर्सांचेर संवर्धनाक प्राधान्य. धोरणां जाहीर. गांव सांबाळूंक निर्णायक धोरण. प्रकल्पाचो गांवचे कॅरिंग कॅपॅसिटीचेर परिणाम जावये म्हूण हुस्को. गांवांत मोठमोठे प्रकल्पांक मान्यताय मेळपाक लागल्या म्हूण पंचांक कागाळी येताल्यो. असल्या प्रकल्पांक लागून गांवच्या कॅरिंग कॅपॅसिटीचेर परिणाम जावपाक शकता. गांवपण सांबाळून उरचें म्हूण पर्रा पंचायतीन हें धोरण तयार केल्यात. पंचायतीन तयार केल्ली पॉलिसी अशी आसा: इमारतीची उंचाय चडांत चड 9 मीटर 2 मजली मेरेन मर्यादीत. पंचायतीचे संमती उपरांतूच TCP झोन वा FIRांत बदल जातलो. ग्रावंड वॉटर टेबल उणो जाल्ल्यान WRDच्या बोर बांय खातीर NOC दिवचे ना. गांवच्या इन्फ्राचेर भार घालपी बहुनिवासी प्रकल्पांक मान्यताय मेळची ना. एका इमारतीत जायते अपार्टमेंट आशिल्ल्या बहुनिवासीय युनिटाक मान्यताय दिवचे ना. माडांनी रस्तो तसेच हेर म्हत्वाचे दायज वाठार वळखून तांची देखरेख जातली. कुंकळे पुलीस स्टेशनावयल्या एका पुलिसाचेर परप्रांतीयाच्या टोळयेन हल्लो केलो. ताच्या तकलेक गंभीर दुखापत जाल्या. दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत उपचार चल्ल्यात. ह्या प्रकरणांतले दुबावीत 4 जाणांक कुंकळे पुलिसांनी ताब्यांत घेतला. फुडलो तपास चल्ला. कुंकळेच्या पुलिसांनी काल 4 मायग्रंट्साचेर केस रजिस्टर केल्या आनी तांकां अरेस्टूय केल्यात. तांचेर आरोप आसा की ताणें एका पुलीस ऑफिसराक जो आपली ड्युटी करतालो ताका खूब मारलो. अशें जालें की काल जेन्ना हे पुलीस काणंगेनी बेतूल हांगासर पेट्रोलिंगाक गेले तेन्ना तांणी पळयले एक 5-6 मायग्रंट्स एका ओपन प्लेसीर सुमार दनपारच्या 3 वरांचेर सोरो पिवन मस्ती करताले. तेन्ना ह्या पुलिसांनी तांकां सांगलें, बाबा तुमी हांगासर सोरो पियेनाकात, हांगासरले वसात म्हूण. आनी हे पुलीस फुडें गेले. पूण जेन्ना पुलीस परत आयले आनी तांकां पळयलें तेन्ना हे 4 जाणांनी पुलिसाक एटॅक केलो आनी तांतलो एकलो अनूप कवरेकर हाका तांणी बरोच मारलो. अनूप कवरेकर सद्याक आतां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत एडमीट आसा आनी ताचो ट्रिटमेंट चालू आसा. कुंकळेचे पुलीस हे इन्सिडंटान फुल्ली चवकशी करतात. प्रुडंट मिडिया खातीर मडगांव सावन सावेडायस. मोपा विमानतळार AAINची एडवान्स गायडन्स सिस्टम घालूंक नाशिल्ली. विमानाच्या टेक ऑफ लँडिंगाचो गोंधळ. एअर इंडिया फ्लायट रनवेच्या जाग्यार टॅक्सी वयल्यान टेक ऑफ करपाक गेल्ले
ATC वेळार टेक ऑफ रद्द केल्ल्यान अपकीर्त टळिल्ले. 5 डिसेंबर 2024 घडणूक घडिल्ली. फ्लायटीन वट्ट 158 प्रवासी आशिल्ले म्हूण AAIB रिपोर्ट सांगता. AAIन घडणुके उपरांत सिस्टम जाग्यार घाल्या म्हूण सुत्रांची म्हायती. मनोहर अंतरराष्ट्रीय विमानतळार 5 डिसेंबर 2024 एअर इंडिया फ्लायट A320 रनवेच्यान टेक ऑफ करच्या जाग्यार टॅक्सीवेच्यान टेक ऑफ करपाचो यत्न केल्लो. ATCन वेळार टेक ऑफ रद्द केल्ल्यान फ्लायटींतले 158 प्रवाशी आनी क्रू साल्वार. मोपा विमानतळार एडवान्स सर्फेस मुवमेंट गायडन्स सिस्टम नाशिल्ल्यान तशेंच फ्लायटीचो क्रू जागृत नाशिल्ल्यान ही घडणूक घडली म्हूण एअरक्राफ्ट एक्सिडंट इन्व्हेस्टिगेशन ब्युरो AAIB हांच्या चवकशे उपरांत कळून आयलें. मात सुत्रां कडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण आतां खंय विमानतळार गायडन्स सिस्टम जाग्यार घातल्या. प्रुडंटा खातीर वृशांक महात्मे. वेंचणूक आयोगाचेर आरोप करतल्यांनी पुरावो दिवचो, 7 दिसां भितर एफिडेव्हिट सादर करचो वा देशाची माफी मागची हो संविधानाचो अपमान. वोट चोरीच्या आरोपावेल्यान मुख्य वेंचणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमाराचो विरोधकांचेर फार. विरोधक खंय अप्रचार करतात ह्या कारस्थानांक वेंचणूक आयोग भिना. आयोगाचे स्पष्टीकरण. लेकिन पीपीटी में गलत तरीके से एनालाइज करना, गलत आंकड़े देना और ये कहना कि पोलिंग ऑफिसर ने कहा है कि इस महिला ने 2 बार वोट दिया है, इतने संगीन विषयों पर बिना हलफनामे के चुनाव आयोग को काम नहीं करना चाहिए. ये संविधान और कानून दोनों से विरुद्ध में होगा. और यह भी मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि ये सवाल जो आया था ट्रस्ट, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जहां तक मतदाताओं की बात है, हिंदुस्तान में 60% से ज्यादा वोटिंग होती है. जो दुनिया के बड़े बड़े जनतंत्र जिसके लिए सोच सकते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्र है भारत. दुनिया का सबसे बड़ी मतदाता सूची हमारे पास है, लगभग 90 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में. सबसे बड़ी मतदाता सूची, सबसे बड़े चुनाव कर्मियों की फौज, सबसे ज्यादा मतदान करने वाले लोगों की संख्या, और इन सब के समक्ष, सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं. हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी. भोमा अडकोणा पंचायतीन मुखेलपणान नॅशनल हायवे आनी IDCच्या मुद्द्याचेर चर्चा जाली. बेताळ भाटी पंचायतीक परमनंट सेक्रेटरी ना, कामां आडावन उरल्या. रस्त्याची दुर्दशा, मेगा प्रकल्प आनी मायग्रंटाचो इश्यू म्हूण पंचायतीन बोवाळ. कळंगूट पंचायतीन हाऊस टॅक्स आनी हेर मुद्द्यांचेर लोकां मदलो गैरसमज पयस करपाक घेतिल्ली खासा ग्रामसभा. मेणकुरे पंचायतीच्या ग्रामसभेन वेगवेगळ्या विशया वयल्यान चर्चा जाली. मुख्यान प्रश्न म्हणल्यार पयलो म्हणटा तो नॅशनल हायवेचो आसलो. नॅशनल हायवे आनी IDCचो आनी प्लस एक सोसायटीचो आमचो इश्यू आसलो. मेजर असो इश्यू म्हणल्यार की जी IDC फॅक्टरी आसा आनी जी वयर ज्यो फॅक्टरीज जाल्या, ज्या फॅक्टरीसा लागून जे पारंपारीक जे नाले आसा जे गांवांत येता आनी ज्यो व्हॅली आसा, ह्यो व्हॅली ज्यो आसा ह्यो खंय तरी फॅक्टरीचो वेस्ट वचून ह्यो जवळ जवळ पुरपाक पावल्या. आमकां हिंगा गांवांत कितें तर प्रॉब्लम आहा. पंचायत येता जाल्यार आमकां पर्मनंट सेक्रेटरी ना. 2 दिसांनी सेक्रेटरी चेंज जाता. टेम्पररी आसलो तो 3 दीस येयलो जाल्यार 3 दीस जाता केन्ना ती काम आहा म्हणटा तो येना. कसली काम जायनी म्हणून आतां आमगे रस्तो अंडरग्रावंड केबलिंगा लागून सगळो हडो पडीन आहा. रस्तो सारको बॅड कंडिशनान आहा. Issues like project main thing is the discussion is about roads which are completely dangerous for people. They underground keeping gal derona hollow high sarke so badly and tin te teshin complete dun dile. So the people's reaction agitated, they were so agitated because every day is now for months. So amko panchayat kode we have no answers for these questions. काल मायकल लोबो आमचो MLA आसलो तो उलयलो की आमी टॅक्सां वाडोवंक शकता म्हणून. ताका खबर ना आमी टॅक्सां वाडोवंक सोदिना म्हणून, कित्याक आमची टॅक्सां वाडलेली ना. पूण त्या दिसा ताणें काल म्हाका फोन मारलो सकाळी फुडें आनी विचारलें अशें अशें आहा म्हणून. पूण तेच्या आदी ताणें तो स्टेटमेंट केल्लो. सो तेजी मिस्टेक ना आनी हांव कोणाचीच मिस्टेक करिना. ओन्ली थिंग इज दॅट द सिस्टम इज सच
नोटिफिकेशन आमकां येयला न्हू त्या आय वॉज इम्प्लिमेंटींग दॅट नोटिफिकेशन. आम्ही आता गोरवांक लागून 2 मनशां आम्ही अपॉइंट केलेले आहा अँड दिस वॉज बीन कॅरीड आउट लॉंग बॅक आणि ती दवरून ते मागीर गौशाला तांकां व्हरोन दिता तांकां अँड इंजर्ड पासून जालेली आहा जाल्यार एडवान्स अँड द कॉल इज कम फॉर अस वी कॅरी देम आउट आणि सेफ जाग्यार वता तेंचो ट्रिटमेंट घेता. आणि आता कितें जालेलें आहा ही गोरवां म्हणटा ती तालिगांवचीच न्हू. इट इज कमिंग फ्रॉम ते सेंटाक्रूज बांदार सानूय येता नेबरिंग विलेजीस. सो आमकां आतां ते व्हेरीफाय करूंक खूब कठीण जाता हू इज द ओनर एंड ऑल. बॉडी म्हाका गेट केन्नाय बॉडी कितें हागलेले तेणी हे प्रोग्राम कितें हागलेले आमी सांगा तांकां उलोवंक दिले ना आपूण सरपंच आपूण तांकां आन्सरेबल जाल्यार तूं आतां उलय ताका उलोवं नाका. आयज आमची ग्रामसभा जाली. ग्रामसभा घेवपाचें कारण कितें की सडनली एक फेक न्यूज सर्क्युलेट जावंक लागली की MLA हांगा व्हडलो प्रोजेक्ट हाडटा खजान लँड डिस्ट्रॉय करता आनी लोक येतले भायले आनी ऑल दॅट स्टफ. आतां ते लेटर इट्साम लोकांक अशेंच ती मेसेज घालून हें केलें लोकांनी ग्रुपींग शेअर केलें आनी हें जालें की पंचायत इज MLA इज डिस्ट्रॉयींग द पंचायत. जुवारीनगर बिट्स पिलानी कॅम्पसान आनी एकलो विद्यार्थी सोंपलो. तो खंय लखनौचो. हॉस्टेलान न्हिदिल्लो थंय सोंपलो म्हूण इन्स्टिट्यूटाची म्हायती. फाटल्या 9 म्हयन्यान हें 4थें प्रकरण. 3 जाणांनी खंय आत्महत्या केल्ली. मजगतीं शेनवारा सोंपिल्ल्या भुरग्याच्या मरणाचें कारण अस्पश्ट. पोस्टमॉर्टम रिपोर्टा उपरांत कारण स्पश्ट जातलें. ह्या घडणुके उपरांत कॅम्पसान मात खवदळ. सद्याक आमी आसा जुवारीनगर आनी आमच्या फाटल्यान आमकां दिश्टी पडटा बिट्स पिलानी KK बिर्ला कॅम्पस हांगा. आनी एक आमी हांगा आयिल्ले एक मुखेल कारण म्हणजे काल हांगा एक 20 वर्सांचो भुरगो कुशाग्राज जैन म्हणटा तो एक 3rd इयर कंप्युटर सायन्साचो भुरगो तो खंय स्टुडंट काल हांगा मरण पावलो आनी हॉस्टेलान ताची खंय एक मृत बॉडी मेळ्ळी आनी हाजे मागीर एक मोठो बोवाळ पडलो. इनिशियली लोकांनी म्हणलें खंय तरी सुसायड केलें कोणें म्हणलें रेटॉल खाला कोण म्हणपाक लागले फाशी घेतले. आनी जेन्ना ही घटना घडली पुलीस जेन्ना हांगा आयले तांच्यांनी खंय तरी तांच्यांनी सांगलें की सुसायड इज रुल्ड आउट आनी उसरा लेट बिट्स पिलांनी एक स्टेटमेंट काडलें की तो भुरगो न्हिदीनूच मेलो अशें ही न्यूज जाली. सद्याक वेर्णा पुलिसान इन्वेस्टिगेशन चालू केल्ली आसा. ते सायटीर हांगा आयिल्ले आसा पूण वेदर इट इज सुसायड नॅचरल डेथ अननॅचरल डेथ हें ओन्ली आफ्टर पोस्टमॉर्टम कळटलें. सद्याक बॉडी पोस्टमॉर्टमाक व्हेल्ली आसा आनी एखादी तेजें पोस्टमॉर्टम फाल्यां जावंक शकता. पूण हो एक मुखेल प्रश्न असो आसा की हें एक बरें डिस्टर्बींग पॅटर्न जावन पडलें आसा की येदे व्हडले कॅम्पस आनी व्हेरी प्रेस्टिजियस इन्स्टिट्यूशन वन ऑफ द बिगस्ट इन गोवा म्हणपाक शकता आमी. पूण हातून एक असो पॅटर्न आसा डिस्टर्बींग सारको म्हणजे गेले 9 म्हयन्यां भितर 4 भुरग्यांचें हांगा मरण जाल्लें आसा. आनी जें आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा हाजे पयल्यो ज्यो 3 भुरगे मरण पाविल्ले दे हॅड कमिटेड सुसायड. ते व्हडले कॉलेज हांगा बरे बरे भुरगे शिकतात खंय तरी एड्युकेशनाच्या प्रेशरा खातीर जावं आनी कितें रिजना खातीर हांगा भुरगे कंटिन्युअसली जीव दिता काय असो एक मोठो प्रश्न आयलो. जे 4थे भुरगो जो मेला ताजो इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक. कोमुनिदाद जागेवेली अनधिकृत घरां अधिकृत करपा खातीर हाडिल्ल्या बिलाक साबार समित्यो विरोध चालू आसतना 2 कोमुनिदादीचो सरकाराक तेंको. चिखले चिकोळणा कोमुनिदादीन बिलाक येवकार दिला. कोमुनिदादींक फायदो जातलो येणावळ वाडटली म्हूण वांगडी उलयले. 80% अनधिकृत घरां खंय गोंयकारांची. बेकायदेशीर बांदकामां थांबोवंक कोमुनिदाद अधिकार दिवचो म्हूण सरकारा कडेन तांची मागणी. कोमुनिदाद जमनींचेर आशिल्ली अनधिकृत घरां अधिकृत करपाक विधानसभेन विधेयक पास जाल्लें. कांय कोमुनिदाद जंय हें विधेयक फाटीं घेवचें म्हूण मागतात थंय कांय कोमुनिदादींनी ह्या विधेयकाक तेंको दिलो. ह्या विधेयकाचो कोमुनिदादीक फायदो जातलो म्हूण चिखले चिकोळणा कोमुनिदादीचे वांगडी उलयले. Comunidad of Chicali and Comunidad of Chicolna are willing to regularize all such houses on the land belonging to them. This was passed in our general body much before this notification because both the comunidades have fought tooth and nail to demolish houses, file cases against the government and do everything possible to do away with illegal houses which did not work in the long run. The land is encroached mostly by our federal lands, 80%. I can give you the record. Pay for whatever they want because we are paying for our own land when we apply.
So that is the stand generally of that resolution, general body resolution. It looks like how much revenue you are expecting with this? It depends on the government rate. Government has to specify the rate, and it depends on the market rate at that point of time. You can imagine, you can just imagine how much you are getting. It will be more than 10 crores. Shikali is massive. 700 to 800. Even at least 700 to 800. तशेंच कोमुनिदाद जमनींचेर जातली बेकायदेशीर बांदकामां थांबोवंक कोमुनिदादीक अधिकार दिवचो म्हूण वांगड्यांनी सरकारा कडेन मागलें. I request the government should give direct powers to the managing committees or to the Komdads. If there is a illegal construction being happening, immediately the managing committee or this Komdad, these attorneys or the president go and stop that construction immediately. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. फिल्म शुटिंगा खातीर परवानगी घेवपाक आतां साबार कडेन वचचें पडचें ना. ऑनलायन पोर्टला वरवीं सिंगल विंडो सिस्टम तयार करतले. 1 सप्टेंबराच्यान हाची सुरवात जातली. गोंय फिल्म फेस्टिवलाच्या समारोप सुवाळ्याक ESGची उपाध्यक्ष डिलायला लोबो उलयली. गोंयान फिल्म शुटिंगा खातीर ऑनलायन पोर्टलाच्या माध्यमांतल्यान आतां परवानगी घेवपाक मेळटली. सप्टेंबराचे पयलेर सावन हें लागू जातलें म्हूण गोंय फिल्म फेस्टिवलाच्या समारोप सुवाळ्याक ESGची उपाध्यक्ष डिलायला लोबोन सांगलें. During our closing ceremony, we will also launch film facilitation portal. आमचे ऑनलायन फिल्म शूटिंग एप्लिकेशन पोर्टल जे आमकां शुटिंगाक आमचे येतात हांगा गोंयांत तेन्ना ऑनलायन पोर्टल आसतलो एंड वी वील बी लॉन्चिंग इट टुडे बट इट वील कमेन्स फ्रॉम 1st September. You know, it's a single window system where people don't have to wait in line to submit their forms and all that. सगळ्या क्लासिक गोवन फिल्म्सांचे रिस्टोरेशन करचें म्हूण मुख्यमंत्र्यान ESGक निर्देश दिलो. 75 years सेलिब्रेट करता फुडली जेन्ना 100 वर्सां सेलिब्रेट करतले तेन्ना पयले फिल्म सुद्दां पळोवपाची संद जी आसा ही रिस्टोरेशन केल्या उपरांतूच पळोवपाक मेळटलें. हांव म्हणजे एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा हांकां इन्स्ट्रक्शन्स दिता की म्हणजे कसलोच ताण फिल्म मेकराचेर किंवा फिल्म प्रोड्युसराचेर पडनासतना ताजें फिल्म रिस्टोरेशन करपाची पुराय खात्री हे एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा हे घेतले जेणे करून अशा पद्दतींतली आमची गोंयची फिल्मां जी आसात मराठी आनी कोंकणी ही दोनूय फिल्मां रिस्टोर जावपाची गरज आसा. गोंयच्या फिल्मांक आनीक वाव मेळचो म्हूण मुख्यमंत्र्यान फिल्म फायनान्सिंग येवजणे विशीं म्हायती दिली. आमची फिल्म फायनान्सिंग स्कीम ही मदीं काही टॅक्निकल प्रॉब्लेमा खातीर थोडीशी अडचण येवन उरिल्ली. हांव बंद जाल्या अशें म्हणचो ना. आमी दोज वर A कॅटेगरी फिल्म्स तांकां तांच्या प्रोडक्शनाचो 50% मीन्स एप्रॉक्सिमेटली 50 lakhs of rupees ही आमी A कॅटेगरींतल्या फिल्मा खातीर दिता आनी परत एकदां आमी रिवायज करून ते दिवपाक सुरवात करतले. फॉर द B कॅटेगरी फिल्म्स एप्रॉक्सिमेटली द 30 lakhs or द 50% ऑफ ताजी फिल्म्स हे आमी दिता आनी फॉर C कॅटेगरी फिल्म्स एप्रॉक्सिमेटली 10 lakhs rupees. कलाकार वर्षा उसगांवकारान फिल्म इंडस्ट्रीक दिल्ल्या योगदाना खातीर मुख्यमंत्र्यान तिका जीवन गौरव पुरस्कार भेटयलो. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकर. आम आदमी पक्षाची #BJPचे बुराक मोहीम. गोंयभरांतल्या रस्त्याचेर पडिल्ल्या फोंडकुलांचो निशेध म्हूण आम आदमी पक्षाची मोहीम. पणजी स्मार्ट सिटीन 1400 कोटीचो घोटाळो ह्यान मुखार दर दिसा गोंयभरांतली फोंडकुलां दाखोवन निदिल्ल्या सरकाराक जाग हाडटले म्हूण आप प्रदेशाध्यक्ष अमित पालेकार उलयलो. जो पर्यंत आमी बुराक दाखयना हांचे तकलेन खड्डे आहा पळय खड्ड्यान तांचे कित्याक वचना हे रस्ते करपाचे कित्याक वचना BJP फक्त खावपाचे फक्त पयशे खावपाचे. सो आमी जे BJPचे बुराक म्हणून जे आमी आज हे कॅम्पेन सुरू केल्या आनी एक नंबर केला ते बुराक आमी डेली दाखयतले कारण आमकां आतां कळपाक लागला ज्या दिसा आमी बुराक दाखयता त्या दिसा दुसऱ्या दिसा ते खड्डे पुरयता. हांगाच्यान हांवें सुरवात केल्या आमी पणजे शहरान 1400 BJPच्या बुराकान बसले आमी. पणजेन अशे खूब बुराक आसा जे आमी पणजेकारांकूय दाखयतले गोंयकारांकूय दाखयतले आनी चीफ मिनिस्टराक जर दिसना जाल्यार जे आमकां कालच्यान व्हिडिओ येवपाक लागल्या ते तांकां एका ऑफिशियल जांचो जो बुराक म्हणून एक ॲप केल्लो पळय तो ॲपाकूय बुराक पडला जाल्यार खबर ना म्हाका पूण त्या ॲपाचेरूय घालतले आनी तांकांय धाडटले जो पर्यंत तांचे दोळे उगडले.
एपाचेर आयिल्ल्या कागाळींचेर 100% फोंडकुलां भरलीं म्हणटा ती फकाणां मुख्यमंत्री हांगा थंय भोंवून गोंयकारांच्या कानात घालता म्हूण आपाचो फुडारी श्रीकृष्ण परब उलयलो. फिगर्स खंय खंय आमचो सीएम वचून दिता आतां तोच PWD मिनिस्टर आसा, तो भोंवन ते फिगर्स दिता पळय ते एकदम फटींग. इन रियलिटी आमच्या गोंयकारांच्या सायडीन येता ते असले खड्डे आनी आमी आमच्या गोंयकारांक येता ते खड्ड्यांनी आमी पडपाचे. हेच तेंचे हे आसा, कित्याक तेंच्यांनी पयशे जे खड्डे पुरोवपाक हाडल्या पळय ते गेले, ते खाल्ले हेंच्यांनी. सो हेच्या उपरांत आनीक कितें करता तें म्हाका खबर ना. आमी प्रत्येक आतां चवथ पर्यंत आमी प्रत्येक गांवांनी आमी एक नंबरूय आउट केल्लो आसा. त्या नंबराचेर वचून आमकां जे येता थंय वचून आमी नाल्यार आमचे बाकीचे भुरगे वचून थंय व्हिडियोज काडटले, तुमच्या फुड्यान दवरतले आनी आमी मेक शुअर करतले की आमी सांगता दाखयल्ले ते गव्हर्मेंटा कडसून आमी भरून घेतले. आमी मया गांवचो एक रोड फाटल्या दिसांनी हायलायट केल्लो हांवें हातुर्लेच्यान आमच्या वांयगिणी गांवांत पर्यंत. थंयसर काल 2 दीस जाले थंय पॉटहोल भरपाक स्टार्ट जाल्ली आसा. प्रुडंटा खातीर रुपेश रावत. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.